दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी काशीच्या स्वरवेद महामंदिराचे जाले उक्तावण. भारताचे सांस्कृतिक आनी आध्यात्मीक दाय संवसारा मुखार उबारता देशाची नवी प्रतिमा. प्रधानमंत्री. विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी आयजूय घातलो संसदेत बोवाळ. लोकसभेचे 33 जाल्यार राज्यसभेचे 45 खासदार शियाळी अधिवेशनाच्या सत्रांतल्यान जाले निलंबीत. संसद फाल्यां मेरेन स्थगीत. धावी नापास विद्यार्थ्यां खातीर 1 वर्स ITI केल्यार 10वी आनी 2 वर्सां ITI केल्यार 12वी समान धरतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. गोंयचो 62वा मुक्ती दीस फाल्यां. मुखेल शासकीय कार्यावळ जातली ताळगांवां. जनते खातीर राजभवन आसतलें उक्तें. आनी खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीच्या पयल्या सत्राचो समारोप सुवाळो जालो नवी दिल्लींत. 105 पदकां सयत हरियाणान जोडलें सर्तीचें वस्तादपण. गोंयान जोडलीं 4 पदकां. आनी आतां खबरो विस्तारान. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उत्तर प्रदेश भेटेच्या दुसऱ्या दिसा ताणें काशीच्या स्वरवेद महामंदिराचें उक्तावण केलें. फाटल्या 1 दशका सावन सुरू आशिल्ल्या ह्या देवळाचें काम आतां पुराय जावन 7 माळ्याचें हें देवूळ योग आनी साधनेचें केंद्र जातलें. हातूंत एकाच वेळार 20,000 लोक योग साधनेक बसपाक शकतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुराय देवळाची पळोवणी केल्या उपरांत उलोवप करतना संत तशेंच काशीच्या लोकांनी मेळून उदरगतीच्या मळार काशीचो कायापलट केला अशें सांगलें. आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं. सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं. आज स्वरवेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है. ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है. इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंबित भी करती है. कांय वर्सां आदीं भारताचो गुलामीचो इतिहास हीच भारताची वळख आशिल्ली. पूण आतां हातूंत बदल जावन भारताचे सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक दायज संवसारा मुखार भारताची नवी प्रतिमा उबारता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है. हम समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाते हैं जब देश अपनी सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है. इसलिए आज हमारे तीर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज वाराणसीत 19,150 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या 37 उदरगतीच्या येवजण्यांचें उक्तावण तसोच बुन्यादी फातर बसयलो. हातूंत रस्ते, पूल, भलायकी, शिक्षण, पुलीस कल्याण, स्मार्ट सिटी, रेल्वे तशेंच विमानतळ अशा वेगवेगळ्या येवजण्यांचो आस्पाव आसा. ते भायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी वाराणसी ते नवी दिल्ली मजगती धांवतल्या एका नव्या वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेकूय 5वो बावटो दाखयलो. दर दिवाळेक वाराणसीचे लोक एकठांय येवन एक नवो विक्रम स्थापीत करतात हे विशीं प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत खोशी उक्तायली. काशी वासियों ने जो काम कर दिखाया है, जब दुनिया उसका गौरवगान करती है
तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। महादेव की काशी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है। मेरे परिवारजनों, जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है, और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। कार्यावळीत उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आपल्या उलोवपांत स्वतंत्र भारताच्या इतिहासांत पयलेच फावट सामान्य लोकांबरोबर थेट संपर्क करून येवजण्यांची म्हायती, येवजण्यांची प्रगती तशेंच येवजण्याविशीं सुचोवण्यो घेवपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक नवी दिका दाखयल्या अशें सांगलें। का परिवर्तन है। ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। ये नया भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर नागरिक को देने की गारंटी देता है, और यही देने की गारंटी ही मोदी जी की गारंटी है, जिसको लेकर के यह गाड़ी गांव-गांव में विकसित भारत के संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और इसीलिए मेरा आप सबसे भी अनुरोध होगा कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी को, जो गांव-गांव में मोदी जी की गारंटी की गाड़ी बन रही है, उसे लाभार्थियों के साथ संवाद बनाने की भी गाड़ी बन रही है, और साथ साथ जो लोग अभी वंचित रहे हैं उन्हें देने की गारंटी के लिए भी वह गाड़ी वहां पर आई है। संसदेत आज विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी परत एकदा सुरक्षेत जाल्ल्या चुकीच्या निमित्त धरून संसदेच्या कामकाजान आडमेळी हाडल्यो। ताका लागून लोकसभेचे 33 खासदारांक जाल्यार राज्यसभेतल्या 45 खासदारांक पुराय शियाळी अधिवेशनांतल्यान निलंबित केल्या। ह्या आदी संसदेंतल्यान एकूण 14 खासदारांक शियाळी अधिवेशनांतल्यान निलंबित केल्ले। आज निलंबित जाल्ल्या खासदारांमदीं अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, इम्रान प्रतापगडी, डॉक्टर कानिमोझी सारख्या फुडारी आस्पावीत आसात। तशेंच 11 खासदारांची नावां एथिक्स कमिटी कडेन धाडून ही कमिटी 3 म्हयन्यांत प्रकरणाचो नियाळ सादर करतले। संसदेचें कामकाज सध्या फाल्यां मेरेन स्थगीत जालें। मजगतीं हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी हे फावट सभापतींच्या माचयेचेर सोडून विरोध दर्शावपी खासदारांनी संसदेचे सामाद मर्यादांचें उल्लंघन केलां अशें सांगलें। जब गए हैं, जो भी संसदीय पार्टी के बैठक में सभी पार्टी के लीडर्स ने बोले इस नया बिल्डिंग में हम प्ले कार्ड्स डिस्प्ले नहीं करेंगे और इनडिस्प्ले नहीं करेंगे, वेल के अंदर नहीं जाएंगे। अगर प्रोटेस्ट करना है तो अपना अपना स्थानों में खड़ा होकर प्रोटेस्ट करेंगे, मगर वो सहमति को वायलेट करते हुए आज फिर लगातार इस सेशन में, इससे पहले सेशन में भी जो पुराने आदत, विपक्षों का पुराने आदत है, वही आदत से फिर सेशन को प्ले कार्ड्स प्ले करना, स्पीकर के ऊपर प्ले कार्ड्स फाड़कर पेपर्स फेंकना। आज तो स्पीकर के चेयर के बाजू तक ऊपर स्टेज के ऊपर जाकर पहली बार अनडिसेंट व्यवहार आज विपक्ष ने किया है। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसा विसव। सर बेरी पुलाव ट्राय करू, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काय को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो।
धावी नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांनी 1 वर्स ITI केल्यार 10वी उत्तीर्णाचे समान आणि 2 वर्सां ITI केल्यार 12वी उत्तीर्णाचे समान मानतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आज पर्वरे गोंय शालांत मंडळाच्या नव्या इमारतीचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. आज खंयच्याय गव्हर्मेंट जॉबात जर येतले आसत जाल्यार ताका 10th पास ही कमीत कमी जाय. म्हणजे मिनिमम क्वॉलिफिकेशन रिक्वायर्ड इज अ 10th पास. आणि ताका लागून आमी ITI ची म्हणजे 10th फेल जालो आनी 1 year ITI जर तेणी केली वीच इज इक्विवेलंट टू 10th पास. हांवें कित्याक सांगलां, जे भुरगे 10th पास थंय जावंक शकना तांच्यांनी ITI वयचें आनी मिनिमम 1 year ITI पास जावची which is equivalent. We are treating in a government job which is equivalent to the 10th pass. Again, those who are 12th fail जाता किंवा 10th जावन जर त्यांनी 2 वर्साची ITI करीत जाल्यार which is again equivalent to the 12th pass. म्हणजे ते आमी ट्रीट करता. आणि म्हणून तर टेक्निकल एड्युकेशन, स्कील एड्युकेशन भुरग्यांक सगळ्यांकूच पुराय म्हणजे गोंयभर पेरंट्सांनी फोर्स करून तूं 10वेकूच बस हे करचे ऐवजी भुरग्यांक 10वेक जर पास जायना आसत जाल्यार ITIच्या माध्यमांतल्यान वचून आमी वेगवेगळी ऑप्शन दवरल्या. ताजेर तेंच्यांनी 10th आनी 12th पास हे दोनूय दिवपाची म्हाका दिसता गरज आसा. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले. गोंय शिक्षण मंडळ गोंयांत भायल्यान म्हळ्यार एक्सटर्नल शिक्षणाची सुविधा दितले. तालुक्या प्रमाण शाळा थारावन शिक्षण मंडळान ह्यो सुविधा दिवच्यो. गोंया भायर आशिल्ल्या बोगस शिक्षणीक संस्थांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ही सुदारणा गरजेची आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. जो भुरगो पास जायना तो भायल्या खंयच्या तरी बोर्डाची सर्टिफिकेट हाडटा. म्हणल्यार वाय नॉट अवर गोवा बोर्ड कित्याक न्ही ती थोडीशे सिम्प्लिफाय करचें. अजूनय म्हजें म्हणणें आहा की थोडो प्रोसेस हांवें सांगल्या उपरांत तुवें सिम्प्लिफाय केला बट तो आनीकूय सिम्प्लिफाय करचो. इतको सिम्प्लिफाय करचो की जो भुरगो खंय तरी ताका इजिली वचून म्हणजे जाय जाल्यार आमी म्हणटा की तालुका वायज स्कूल नोटिफायड करची. ह्या स्कुलांत गेल्या उपरांत तुका एक्सटर्नल बसपा खातीर स्कोप दिता. ते एक्सटर्नल बसपाच्या नादात बरेच भुरगे म्हणजे खंय तरी 10,000 रुपया दिता, 15,000 रुपया दिता, कोण तरी पुण्याक कोण तरी आनी खंयच्यो बेश्टेच सर्टिफिकेटी बी हाडल्या. हांव तितून वचना आतां. एकदां तुमी सारक्यो सर्टिफिकेटी दिवपाक लागले आनी एकदां सिस्टम तुमी बऱ्यापैकी जाग्यार उडयली जाल्यार अशा पद्दतीच्या भायल्या बोर्डाची सर्टिफिकेट विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ताळगांवां पावली. ताळगांवच्यो आमदार जेनिफर मोन्सेरात, सरपंच जानू रोझारियो, उपसरपंच रेगा पै, जिल्लो पंचायत वांगडी अंजली नायक, पंच वांगडी पणजे महानगरपालिकेचे नगरसेवक ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार सरकारी येवजण्यां विशीं जनजागृती केली. So I would like to appeal to everyone in Talegaon to come because we're going to have a program wherein there will be officers from different departments who will be there to explain the different schemes that Modi has launched for the people. And it's very important to know about the schemes because only if you know about the schemes you'll be able to benefit and avail of the benefits. And since since our honorable Prime Minister is constantly working towards making India self-sufficient and a more developed nation, I think it's our duty to all pitch in and help. राज्यातल्या नगरपालिका क्षेत्रांत भोवून शारी वाठारांतली विकसित भारत संकल्प यात्रा वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यां विशीं जागृताय करतली. 2047 आमची इंडिया एक विकसीत भारत जावचो पडटा आनी तो विकसीत भारत जातलो जाल्यार आमकां ज्यो गोवोरमेंटान स्कीम केल्ली आसा म्हणजे सेंटरान आनी राज्य सरकारान ह्यो स्किमी लोकांच्या मदें पावपाक जाय. जरी ह्यो स्किमी लोकांच्या मदें पावतल्यो जाल्यार आमकां जे आमचे नरेंद्र मोदी जे सपन पयलें आसा तें पूर्ण जातलें. म्हणून हांव लोकांक अपील करता की तेच्यांनी हे स्किमीचो फायदो जावचो. जे पंचायतीन फाल्यां आमी इनोग्रेशन करतले 9:30 सो सगळ्यांनी येवन हेचो फायदो घेतलो आनी भारत स्कील जावपाक आमकां आदार दिवचो. ताळगांवचे उपसरपंच रेगा पै हांचें ह्या वेळार उलोवप जालें. जमल्यान मोदी सरकारची आमची विकसीत भारत संकल्प यात्रा ही चालू जाल्ली आसा आनी ती आज आमच्या तालिगांव क्षेत्रांत पाविल्ली आसा.
फाल्यां सकाळी आमचो तो कॅम्प चालू जातलो सकाळी 9:30 ते 1 पर्यंत आसतलो आनी प्रत्येक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे लोक आसतले कोणाक त्या स्किमीचो लाभ घेवपाचो आसा तर सगळ्या लोकांनी येवन हाचे लाभ अवश्य घेवचो ही सगळ्या लोकां कडेन म्हजी मागणी आसा सगळ्यांनी फाल्यां येवचें. गोंयचो 62वो मुक्ती दीस फाल्यां मनयतले. मुखेल शासकीय कार्यावळ ताळगांवच्या गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर सकाळीं 9:15 वरांचेर जातली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ह्या वेळार तिरंगो हुबयतले. पुलीस गार्ड राष्ट्रीय सलामी दितले. उपरांत मुखेलमंत्री परेडीची पळोवणी करतले आनी त्या उपरांत मार्च पास्ट जातलो. राज्यांतल्या सगळ्या तालुको मुख्यालयांत गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ जातली. कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा मडगांवां राष्ट्रीय बावटो हुबयतले. शेती मंत्री रवी नायक फोंड्यां, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हापशां, येरादारी मंत्री माविन गुदिनो वास्को, नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर पेडण्यां, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांग्यार जाल्यार उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर केप्यां तिरंगो हुबयतले. गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर काणकोणा, पर्येचे आमदार देविया राणे वाळपय, मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट दिवचले, सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकार धार बांदोड्यात तिरंगो हुबयतले. राज्य पावण्यावेली ताळगांवां गोंय विद्यापीठ मैदानावयली कार्यावळ पणजी दूरदर्शनाचेर थेट प्रक्षेपीत करतले. फाल्यां गोंय मुक्ती दिसा निमतान राजभवन जनते खातीर उक्तें आसतलें. सकाळीं 9 ते दनपरां 1 वरां मेरेन लोकांक राजभवन वाठार, राजभवनांतलो परवानगी आशिल्लो वाठार, थंयच्यो वस्तू आनी पोन्नी गाडी पळोवपाक मेळटल्यो. राजभवनांत प्रवेश करतना फाल्यां आधार कार्ड वा हेर वळखपत्र दाखोवप बंधनकारक आसतलें. खबरापत्रांत घेवया ल्हानसो विसव. नमस्ते लैंड मरहबन इलल हिंद जरी इंडिया सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया नमस्कार भारत नहनु हुनूरा इंडिया माँ हिंदी हस्ती हिंदियान सलाम हिंदुस्तान वी आर इंडिया. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है. और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है. कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेन आज 9व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवाचें आयोजन केल्लें. दोनापावलाच्या NIO आवारांत हो महोत्सव जालो. विद्यालयां आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांनी हातूंत वांटो घेतलो. गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल B मेनन ह्या महोत्सवाक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. whether it's possible to do something similar to something from the Chandrayaan or not, or moon from or not. Second one was basically to lower, to have a soft landing in Chandrayaan. But then that was a failure. But again, from the failure, ISRO started learning. And the children who are sitting here, I should also say that you should have the courage to embrace, the creativity. Because that's what ISRO has done. Because embrace the creativity and the critical thinking. These are the two important aspects which can take you to anywhere. In fact, you don't have to be very high technician, etc. Rather, whatever you learn, whether it is mathematics, whether it is physics or anything, try to understand that in the proper concept. You can learn science from your own backyard. You can have many examples. Because normally I ask many, the students that, when I ask about the temperature, they say that this is the hot and cold. But I asked that, what do you mean by hot and cold? What is that you understood? What is that you have understood from the temperature? Then I used to say that, suppose you have a beaker of water, you dip your finger into that. You will never feel hot because it is room temperature, right? And then if you keep on the stove and then start, burn that, and then from the bottom you will find that small bubbles are coming up. And after some time you find that everywhere you have bubbles.
And if you try to dip your finger into that, will it be possible? Why? Because here, those bubbles could be called as compare with the molecules. So it's a degree of movement of molecules, that's what is temperature. So when you dip, what will happen? Your temperature is less, outside temperature is more. Therefore, there is a transfer of energy from outside to inside. So this is the way in which we need to understand. And basically, another important thing is about EMR. So those botany students who are learning about photosynthetic, available radiation, photosynthesis, etc. You can learn easily by having small experiments in the kitchen, I would say. NIOCSIR संचालक सुनील कुमार सिंग हांणी ह्या महोत्सवाविषयी माहिती दिली. Whatever innovation or whatever science or whatever technology we are developing in the laboratory, it is not reaching to the common masses. Actually, it is remaining in the laboratory. So I think this we want to, through this festival, actually science festival, we want to make it to come available to the public. We talk to the public, we talk in the language of the public, the science they should understand. And also, actually we means scientists trying to solve the problem of the local. What problem actually we are doing some big science, but if we are not being useful to the local people, I think that we should take care. And in that sense, actually, outreach is very, very important. And through this festival, we want to take the science to the grassroots level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वाराणसीच्या बरकी ग्रामसभेत विकसित भारत संकल्प यात्रेंत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ तांचे बरोबर हाजीर आशिल्ले. कार्यावळींत लाभार्थ्यांक प्रमाणपत्रां भेटोवपा सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाभार्थ्यां बरोबर संवाद साधून येवजण्या विशीं माहिती दिली. अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें उनको परोसना कैसे उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर, तो खाना तो बचेगा ही बचेगा, जी सर, जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर, आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी, जी सर, और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं भी आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए, जी सर, तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. जी सर. तो मैं समझता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर, फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है. तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर. तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर. केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी काँग्रेसीच्या डोनेट फॉर देश या मोहिमेविशीं पत्रकारांकडेन उलयतना ज्या पक्षाच्या आमदारां कडेन अंमलबजावणी संचालनालयाच्या धाडींत 353 कोटी सांपडटात त्या पक्षाक लोकां कडल्यान निधी मागपाची गरज कित्याक पडटा असो प्रश्न केलो. कांग्रेस के सांसद से 353 करोड़ रुपया कैश मिला है. सोना, चांदी, प्रॉपर्टी ये सब अलग है. आप कल्पना कीजिए उसके एक दिन के बाद ही कांग्रेस एक अभियान छेड़ती है, लेकिन इस पर जवाब नहीं देती कि काला धन इतना आया कहां से, ये पैसा किसका था, क्यों इकट्ठा किया गया. आखिरकार कांग्रेस लगातार नोटबंदी के खिलाफ, काले धन के खिलाफ क्यों बोलती रही. कांग्रेस ईडी सीबीआई के खिलाफ लगातार बयानबाजी क्यों करती रही. अब देश के सामने कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है कि कभी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से 42 करोड़ पकड़े जाते हैं तो दूसरे से 353 करोड़ पकड़े जाते हैं. कांग्रेस के मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए की घूस देने का आरोप महादेव ऐप में लगता है, तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री में सचिवालय में ही करोड़ों रुपए नकद और सोना भी मिलता है. ये कल्पना कीजिए कांग्रेस के नेताओं के पास ही क्यों मिलता है और उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं के होंठ सिल जाते हैं. श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलते. काँग्रेसीन संसदेन जाल्ल्या सुरक्षा चुकी संबंधान केल्ल्या बोवाळा विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या घडणुकेचो निशेध करपाचें सोडून काँग्रेस पक्ष प्रसंगाचो फायदो घेवन नाका जाल्लें राजकारण करता अशी टिका मंत्री ठाकूर हांणी केली. संसद में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसको सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर एक स्वर में कहना चाहिए था कि ऐसी घटना को अंजाम देने वालों को सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए, जांच भी हो, कार्रवाई भी हो. लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है.
1976 से लेकर आज तक पार्लियामेंट में कभी भी इस तरह की घटना घटी हो, चाहे तेलंगाना बिल पर कांग्रेस के ही सांसद ने पेपर स्प्रे लेकर जो पार्लियामेंट में किया था वो देश भूला नहीं है। किसी सांसद के द्वारा गन मिलना उसके पास, ये भी देश भूला नहीं है। लेकिन कभी इस तरह की राजनीति नहीं की गई। कांग्रेस और विपक्ष राजनीति करने का बहाना ढूंढ रहा है, सदन ना चलने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे गंभीर विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। 1993 वर्सा मुंबईत जाल्ल्या साखळी बॉम्बस्फोटाचो गुन्यांवकार आनी भारताचो मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिमाक विष दिल्याची खबर सोशल मिडिया सायट एक्साचेर ट्रेंड करता। दाऊद इब्राहिमाक अज्ञात व्यक्तींनी विष दिला आनी ताचेर कराचींतल्या एका इस्पितळांत उपचार चल्ल्यात अशी खबर कांय पाकिस्तानी पत्रकारांनी दिले उपरांत ती सोशल मिडिया सायट एक्साचेर ट्रेंड जावपाक लागली। पाकिस्तानांतल्या कांय शारांत इंटरनेट सेवा बंद केल्या। खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीचो समारोप सुवाळो काल सांजे नवी दिल्लींत जालो। ह्या खेळा सर्तींत हरियाणाच्या पंगडान एकूण 105 पदकां सयत ह्या सर्तीचें वस्तादपण मेळयलें। हातूंत 40 भांगरा पदकां, 39 रुपया पदकां आनी 26 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा। ह्या खेळा सर्तींनी 32 राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांतल्या सुमार 1450 पॅरा खेळाडूंनी वांटो घेतिल्लो। गोंयच्या पंगडान ह्या सर्तींत 1 भांगरा पदक, 1 रुपया पदक तशेंच 2 कांस्य पदक मेळयलीं। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं काशीच्या स्वरवेद महामंदिराचें जालें उक्तावण। भारताचे सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक दायज संवसारा मुखार उबारता देशाची नवी प्रतिमा, प्रधानमंत्री। विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी आजूय घातलो संसदेन बोवाळ। लोकसभेचे 33 जाल्यार राज्यसभेचे 45 खासदार शियाळी अधिवेशनाच्या सत्रांतल्यान जाले निलंबीत। संसद फाल्यां मेरेन स्थगीत। धावी नापास विद्यार्थ्यां खातीर 1 वर्स ITI केल्यार 10वी आनी 2 वर्सां ITI केल्यार 12वी समान धरतले, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। गोंयचो 62वो मुक्ती दीस फाल्यां। मुखेल शासकीय कार्यावळ जातली ताळगांवां। जनते खातीर राजभवन आसतलें फाल्यां उक्तें। आनी खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीच्या पयल्या सत्राचो समारोप सुवाळो जालो नवी दिल्लींत। 105 पदकां सयत हरियाणान जोडले सर्तीचें वस्तादपण। गोंयान जोडली 4 पदकां। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात। इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।